नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीत तुमकां येवकार. सध्या गोंयांत एकच विशय राजकारणाचो जो गाजता तो म्हणजे गोंयांत एक नवो पक्ष तयार जाता. गोवा काँग्रेस ह्या नांवाचो आनीक ताका लागून एक असो बोवाळ जाला की हो पक्ष आसा तो बीजेपीन फ्लोट केला. म्हणजे गिरीश चोडणकार हाणें आरोप सुद्दां केला की आपल्याक फुडली क्रिस्तांवांची मतां फोडपा खातीर हो पक्ष हाडिल्लो आसा म्हणून आनीक ताका बीजेपीचो आशिर्वाद आसा. आनी काल फादर एरेमीत रिबेलो जांणी गोंयचे कितलेशेच प्रश्न आपल्या हातांत घेतल्यात, ताजेर ताणें आवाज काडला. गोंयचो दाबोळीचो विमानतळ उरचो हे खातीर तांणी चळवळ केल्ली. ताणें एक व्हिडिओ काडला आनी तातूंत भितर म्हणलां की जें कितें जाता तें वायट जाता, पूण हे जाता ते काँग्रेसीक भितर जे डिसिजन सारके घेवंक ना ताका लागून आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन किंवा निशेध म्हणून हो एक नवो पक्ष येता अशें ताणें म्हणिल्लें आसा. सो ह्या हाजेर आमी भासाभास करपाक खासा फादर रिबेलो हांकां पयल्यात. फादर येवकार तुका. फादराची वळख करून दितले जाल्यार सद्याक फादरान वेगवेगळ्या गोंयच्या इगर्जांनी पाद्रीपण केलां आनी सद्याक ते कामुर्लीच्या इगर्जेक भितर विकार म्हणून आसात. फादर, एक तुका हो काल व्हिडिओ काडचो असो कित्याक दिसलो काय म्हणून? काल जो तुका व्हिडिओ हे जाला आमचो व्हायरल जाला तो काडचो असो कित्याक लागून दिसलो? पयले सुवातेर म्हाका गोंयचें बरेपण जाय ओके. आनी गोंयचो फुडार बरो जालो हांव हॅपी. भुरगेपणांतल्यान हांवें जायते मुवमेंटांनी वांटो घेतला आनी हांवें मुवमेंट चलयल्यात. हें सगळें फकत गोंयच्या बरेपणा पासत. आनी गोंयचो फुडार कोण डिसायड करता? पॉलिटिशियन्स. देखून पॉलिटिशियन जे राज चलयतात ते तर बरे सारके माणसुकेन तांणी राज चलयले गोंयचो फुडार बरो जाता. पूण सद्याक आतां गेल्ले सुमार 3 टर्म्स राज चलयलां तांणी गोंयचें निसंठण करून उडयलां बीजेपीन. आनी गोंयची जो एकवट हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान हो एकवट युनिटी इतली वर्सां चल्ली ताची ताणें सारकें पिड्यार करून उडयलां. देखून लोक बेजार जाल्लो आसा. हो करून दोंगर शेतां सगळीं कन्वर्ट करून हें करता ते ताका लागून वयता थंयच लोक प्रोटेस्ट करता. सो हाचेर कळटा लोकांक आनीक बीजेपी नाका. पीपल वॉन्ट ए चेंज. ओके. आतां चेंज दिवपाक आनी कोण आसा? आपा कडेन दिवंक जावचें ना. आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स येयले तांचेरय जायना. ते तांचे जगणूक लागले. आतां उरलेलो फकत काँग्रेस. सो काँग्रेस कूड हॅव गिवन. आनी काँग्रेसाचेर लोक बेजार जाल्लो आसता. गेल्ले इलेक्शन कितले पावटी ते 2 पावटी तरी डिफेक्शन जाली. आनी ताचे पयलीं जो काँग्रेस प्रदेश प्रेसिडेंट आसलो ताणेंय कितें भानगडी केले म्हण ताचेरूय आरोप आसले. गिरीशाचेर आरोप आसले. पूण हे आतां बरेच जाग्यार पडत आयिल्ले. अमित आयलो. अमितान वस्तू बऱ्योच जाग्यार घातल्यो, लोकांक एकठांय हाडले. ताणें 10 जण जिल्हा परिशदांत निवडून हाडले. जे सीट साऊथ गोवा एमपीचे गेल्ले हातांतले ते परतून ताणें हाडले. सो ही वॉज डुईंग नॉट बॅड. पूण तो खंय कमी पडला आसत. असले परिस्थितींत अकस्मात गिरीशाक हाडलो. आनी गिरीशाचे कितलेच वस्तू आयकूंक येयल्यो. तामिळनाडू कितें जालां तें सेटल जावंकूच ना. इन्क्वायरी चलता. गोंयांत आदी तो रिजायन आपुणूच जाल्लो. ओईंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपूण जे डिफीट जाल्या ती ताचे टायमार हे डिफेक्शनां जाली. त्या भायर ताचे आदी ताणें इन्स्पेक्टर कसो जावन पुलिसीचे युनिफॉर्म घालून ताणें हे ट्रान्सपोर्ट करताले ते. फादर, जस्ट
हाजेर हांव गिरीशा कडेन उलयलो. गिरीश हम्म. म्हणटा की तेन्ना जे कितें केल्लें की कशें करून हांगा ते जे ट्रकवाले आहात हम्म. ते पयशे भरनासतना वता ते एक्सपोज करपाक लागून आपण तें केल्लें. हम्म. बीजेपीन तेन्नाच्या बीजेपीन आपल्याचेर ते आपणे आमचे इम्पर्सनेशन करून ते पयशे घेतले असो आरोप घालो ताचोय आहा. हम्म. तो म्हणटा आपण केल्लें तें बऱ्या खातीर केल्लें, हम्म. कळपाक लागून, एक्सपोज करपाक लागून. एट दॅट टायम आय थिंक ही वॉज अ यूथ प्रेसिडेंट, यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट. हम्म. सो कितें अशी म्हणजे तुका कितें दिसता? वॉट इज इलिगल इज इलिगल. ओके. तूं कितेंय कर. आतां हांव पाद्री आसतना आनी कोणाक बुत शिकोवंक जाय म्हणून हांवें पाद्रीचो लोक घालून मिस करूंक जाता. हम्म. तूं कितें रॉंग केलां तें रॉंगूच न्हू. ओके. हां. तूं कायद्या भायर केलां हम्म. तें रॉंग, तें चुकीचेंच. तें रायट म्हणूंक जाय, रॉंग आहा तें रायट म्हणूंक जाय. हम्म. सो असली बॅगेज ताचे फाटल्यान आसतना असल्या मनशाक तर घातलो मागीर फूट पडटलीच. हम्म. सो ही फूट घातल्या कित्याक? नको आसले वडील, ते शिकिल्ले मनीस, ते मॅच्युअर जाल्ले मनीस, कितलीं वर्सां ते तातूंत आसात. सो आतां लोक दुबावता आनी हाका ऑन द ईव ऑफ द इलेक्शन कित्याक हाडला, बॅग आमी घेवंक काय, सुटकेसी घेवंक घेवंक काय, हम्म. ह्या प्रश्न हांव म्हणना, लोक विचारता. कित्याक अरे कितेंय चेंज करता जाल्यार तूं इलेक्शन दितलो तें कोण आसतना करूंक फावना ना आसलें. पूण दोतोर फादर हे जे कितें चलताले हम्म. ते जरी गिरीशाक आतां हे केलो, अपॉइंट केलो, तरी आसतना 1-2 वर्सां पयलीं हम्म. हो बोवाळ जाल्लो. हम्म. गिरीशाक परत हाडटात हम्म. हो बोवाळ जाल्लो. कारण हम्म. थोडे अशें म्हणटाले की काँग्रेसीक भितर हम्म. सारक्यो हे बसून आमचे मिटिंग्स बसून घेनात. हम्म. मागीर थोड्यांचो एक आशिल्लो की काँग्रेसी भितर 2 फ्रॅक्शन आसात. एक फ्रॅक्शन आहा ते आमच्या सीएमाक घट आसा, दुसरें फ्रॅक्शन आहा ते विश्वजीत राणेक घट आहा. असो तर काँग्रेसी भितरच एक बोवाळ जाल्लो. आनी ताका लागून गिरीश चोडणकराक हाडपाचो एक प्रयत्न तेन्ना 2 वर्सां पयलीं, कमीत कमी 1 वर्सा पयलीं सुरू जाल्लो आनी तो ऑलरेडी जाल्लो. मागीर तो हे जालो कितें तो आमचो तो जावूंक ना. सो हे तुका म्हणजे गिरीश काँग्रेस येतलो हें सगळ्याक खबर आशिल्लें, मागीर आतां बोवाळ कित्याक तर? आतां बोवाळ वाय ओन्ली ही, आनीक ना दुसरें. हम्म. ताणें आदीं तो आसलो आनी कितें घडलां तें ताच्या टायमार जालां आनी तोच रिजायन जाल्लो, डिफीट जाल्या काँग्रेस जिखूंक ना म्हूण. आनी आतां इलेक्शन आसा ताकाच परतून हाडटा. काँग्रेस बँकरप्ट जाली, इन पसंत मनीस ना ताचे लागीं आसात. हांवें कितलेच फावटी म्हणलां, सुनील कवथणकर आसा. काल तो व्हिडिओ पळय म्हणला त्या. हय, आनी हांव तो म्हणटलो कित्याक म्हाका तो सारको लायक जाता. म्हणजे हांव जाणा येता प्रमाणे तो इज अ व्हेरी फेथफूल आनी इज ऑल्सो बिलोंग टू बहुजन समाज. सो ताका तसले मनशाक कित्याक चान्स दिना? दुसरें, आनी कोणाक काडटा जाल्यार मनीसपणान काडूंक जाय न्हू. तूं ताका कांय सांगिनासतना टाक करून निखडायता. सो यूज एंड डंप असली पॉलिसी फॉलो करता. ते काडला तेन्ना अमित हांगा रवींद्र भवनाक तियात्र पळयतालो. हय. ताका जे इन्फॉर्मेशन ही इज दी ओनली पार्टी आनी डेमोक्रेसी इंडियेक सांबाळूंक सोदता. तुमचेच भितर डेमोक्रेसी खंय गेली? अरे कोणाकूय काडटा जाल्यार ताका बरे भाशेन उलय, ताका सांग कितें जालां तें, वो ताका पयले फावटी ताका रिप्रिमेंड कर. तुवें अशें केलां, तूं तर ह्या जाग्यार घालना, तूं मिटिंगेक करना, तूं हें करना तें करना, सांग ताका. आनी मागीर ताका सांग तुका हें वॉर्निंग. काय ताकाच कोण काडून उडयतात. म्हणजे आनी ताणें इतलें बरें केलां ताचो ताका वालोरच ना. खंयचेच मनशाक अशें आय एम नॉट ए अमित मॅन, पूण आय एम स्पीकिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ हें. फादर एक हे आता की गिरीश चोडणकर ही इज फ्रॉम द भंडारी ताका लागून, आनी सम क्रिश्चन लिडर्स हो कॉम्युनल म्हूण घेवपाचें न्ही, आमचे तूं म्हणटा तशें लोक कितें म्हणटात तें सांगता, आर ओपोजींग हिम. अशें बी कितें आहा ताका लागून सम हाका लागून गिरीश म्हण त्या नांवाचीच फोबिया आसा? ना ना ना, नांव ताचे ताका नॉट विथ दॅट सेन्स. आतां तुका आतां सांगलां हांवें, थंयूय भंडारी समाज आनी कवथणकरूय भंडारी समाज. सो कवथणकराक कित्याक ताचेर आजचे कडेन बॅगेज आहा देखून. ओके. पीपल आर अगेन्स्ट हिम बिकॉज ऑफ हिज बॅगेज, नॉट बिकॉज ऑफ गिरीश. सो ती बॅगेज काडलो जाल्यार गिरीश बरो.
ओके पूण ही बॅगेज आहा ताच्या वांगडा. ओके सो बॅगेज नासलो मनशाक घाल न्हू, सो तेन्ना लोक मानून घेतलो न्हू. फादर कालचो तुजो व्हिडिओ हांव पळयतालो तातूंत भितर तूं म्हणला की सगळे आतां एक नरेटिव्ह तयार जाला की आरजी जी पार्टी जी लास्ट टायम आतां आमच्या इलेक्शनाच्या एरिनाक देंवली आनी ताका लागून काँग्रेसीचे कमीत कमी 10 तरी हे पडले, नाजाल्यार आरजी नाशिल्ले जाल्यार काँग्रेस एखादी गव्हर्मेंटूय फॉर्म करपाक जाताले. सो आतां तूं म्हणटा तशें तुवें उदर म्हणटा तशें आरजीक आतां तितलो लोकांचो हे ना, पाठिंबो ना. झेडपी हातूंत भितर दिसून आयले आरजीचे कितें हे आसा ते पावर कितलो आहा तो गोंयांक आनी तांकां लोक कितले मानतात ते. सो आतां आरजीचो जो वापर जाल्लो किंवा फायदो आशिल्लो तो बीजेपीक ना. सो बीजेपीन ताका लागून हे काँग्रेसीचे डिस्ग्रंटल जे कोण आसात तांकां एकठांय करून बीजेपीन हो नवो पार्टी फ्लोट करता. तुवें म्हणलां तातूंत भितर की ना तशें न्ही, इट इज नॉट बीजेपीक फायद्याक लागून न्ही, बट दीस इज काँग्रेसी भितर कितें चल्लां तातूंतल्यान फ्रस्ट्रेशन येवन जाल्लें आहा म्हणून. सो अशें तुका कित्याक दिसता कामां? सी बीजेपी इतली धरती कितेंय करूंक शकता. आतां ती हूंय एका गांवांत इलेक्शन आसा, तुवें आनी कोणाक कोणी पयशे दिवन ताणें बारीक बारीक वतां फोडपाक मनीस घालपाचे पॉसिबिलिटी कॅनॉट बी रूल्ड आउट. बीजेपी इज कॅपेबल ऑफ डुईंग सगल्यो धर्टी ट्रिक्स आनी जिखून येयल्या उपरांत देखून ते कशे तांकां विकते घेवंक जाय त्यो सगल्यो मांडण्यो तांचे लागीं आसात. बट इन दीस पर्टिक्युलर केस, इन माय ओपिनियन, बीजेपी इज नॉट बिहायंड दीस. आनी हुंयच्यानी घडये बीजेपी पार्टी करता जायत आनी हुंयच्यानी पार्टी करता जायत. सो गिरीशान पळय म्हणलां ते घडये आनी खंयच्यान करता जायत, पूण नॉट दीस वन. This one, as far as I know, is pure because they don't want this tainted man in that seat of the Congress president. So ताका लागून ताका जो थंयचो काडलो, ही नवी पार्टी पळय सुरू जाल्या ती फुडें वयचीच ना. कोण तातूंत जॉयन जावचो ना. आतां कोण तांचे बरोबर आसा तितलेच उरतले. फादर तुवें कांसावले काम केलां हाज्या पयलीं. कांसावल्यान ती सगळी एरियेक काम केलां तुवें. यू नो दॅट एरिया. आनी हो जो आतां आमचो गोवा काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंट आसा मिस्टर गोवैया, गोविया, फ्रांसीस आंतोन गोविया, तो काय तसो हे न्ही कितें आमचो वेल नोन पॉलिटिशियन अशें न्ही. ताची बायल डायना म्हणटा ती शी इज अ सरपंच ऑफ वेलसांव. सो ती एखादी म्हणपाक शकता, पूण तो न्ही. आनी बाकीची जी नांवां आसात, इवन तो आमचो दुसरो ह्या पेरेरा, ही इज ऑल्सो नॉट अ ताका थंय म्हाका दिसता इंग्लीश मॅन म्हणून वळखतात. सो तोय काय हे न्ही. सो हे अकस्मात कांय बॅकग्रावंड नाशिल्ले लोक फुडें येतात. तो अशें दिसना की हाज्या फाटल्यान कोण तरी आसा हांकां फुडें काडटात. हे फकत सद्याक नांवां रजिस्टर करपा खातीर नांवां फुडें काडटात आनी ताच्या फाटल्यान आनी कोण तरी आसा अशें दिसना तुका? हय, आनी कोण आसा आसूंकूच जाय. हे सारके सादे मनीस, सिंपल पीपल, हय. हे पार्टी कशें चलयतले हे कन्क्लुजन काडूंकूच जाय आनी थंय आसूंकूच जाय दुसरें. पूण बीजेपी ताचे फाटल्यान आसा म्हणटा तें म्हाका दिसना. बीजेपीची हांगा गरजूच ना. अमित पाटकरान बी फ्लोट करपाक प्रयत्न जाला. तो आसूं येता आनी दुसरेय आसूं येता. पॉसिबिलिटी कित्याक लागून हांव विचारता? पॉसिबिलिटी कित्याक कॅनॉट लागून हांव कित्याक वयता की आमचो ऑरेल दोरादो आसा पळय, ऑरविल दोरादो आसा, तो इज व्हेरी क्लोज टू दीस गोविया फॅमिली. हांव नकळो जायत घडये मे बी. या थंयचे लोक म्हणटा की डायना बिकम अ सरपंच बिकॉज ऑफ ताणें ट्राय केला म्हणून. ओके ओके ऑरविलान ट्राय केला म्हणून. ओके. आनी ऑरविल इज सपोज टू बी क्लोज टू अमित पाटकर. जेन्ना अमिताक काडलो, अमिताक प्रेसिडेंट म्हणून काडलो, ऑरविल तेन्ना ट्रेजरर आशिल्लो, ऑरविलाकय काडलो. सो बिकॉज ऑफ दॅट हाका लागून एक रिवेंज घेवपाक लागून किंवा हे करपाक लागून किंवा काँग्रेसीक डिसलॉज करपा खातीर हो प्रयत्न जाला अशें दिसता तुका? पॉसिबिलिटी कॅनॉट बी रूल्ड आउट. हांव होय म्हणना नावूय म्हणना. पॉसिबिलिटी इज देर. पूण आतां तुमी म्हणटले राग, कोणाचो राग? राग पार्टीचो राग न्हय तो. हो राग असल्या मनशाक दवरला हाका आमी ताका काडला म्हणून व्हडलो प्रॉब्लेम ना.
जोर तर तो खंय कमी पडला जाल्यार काडपाचोच तेन्ना म्हणना पूण कोणाक ते कदेर बसयता तो प्रश्न. सो दुसरो बरो मनशाक बसूंक जाय आसलो आनी न्हय असले मनशाक जाका लोक लायकूच करना. फादर, तुवें म्हणलं आता उलता उलता म्हणलें की बीजेपी इज अ डर्टी पार्टी म्हणून. माथानी साल्ढाणा तुजो फ्रेंड. माथानी साल्ढाणा पयलीं सगळे वळखतात, सामको एक्टिविस्ट आनी लास्ट मागीर एक ते अशें जालो की माथानीची आयडियोलॉजी इज बीजेपीची आयडियोलॉजी सामके उरफाटी. तरी आसतना माथानी हातूंत बीजेपीक गेलो. एट दॅट टायम तूं ताजो बरो फ्रेंड आशिल्लो आनी तुवें ताका सपोर्टूय केलो. सो जर बीजेपी जर डर्टी पार्टी आशिल्ली, वाय यू हॅव सपोर्टेड हिम आनी माथानीन जो डिसिजन घेतिल्लो, वॉज इट अ करेक्ट डिसिजन ऑर अ फुलिश डिसिजन? माथानीक ताचे फ्रेंड सर्कल आसले तांणी हांव जाणा तांतले थोडे आनी हांवें ताका सांगिल्लें तूं आसा तसोच राव आनी झूज फुडें व्हर. तेन्ना तो ही वॉज MLA ऑफ UJDP. हय तूं आसा तसो राव, बसता जाल्यार इंडिपेंडंट देखून बस विथ डिफरंट सपोर्ट फ्रॉम डिफरंट पार्टीज, पूण जॉयन जायनाका. पूण तो जालो. ताचें म्हणणें कितें आसलें, आपूण इतलीं वर्सां जालीं रांपोणकारां खातीर झुजता, खंयचो सरकार म्हजें आयकना. पारेकाराक कितें सांगलें पारेकार आयकता आपणाचें. फकत ताका राग येता आपणें पब्लीक कितें उलयलें जाल्यार पार्टीचेर, पूण पर्सनली वचून ताका सांगलें आपणाची सगळीं कामां करता. सो ही हॅड फेथ इन पारेकार, नॉट इन द बीजेपी. ओके. पारेकाराचेर विश्वास आसलो. कित्याक पारेकार आतां पारेकार ताजें कित्याक आयकतालो, दॅट इज अनदर क्वेश्चन. मे बी थ्रू हिम पारेकार म्हणजे आपणें सादूंक सोदतालो. He wanted to penetrate in Christian. So maybe he has used मातांनी आपणाचें काम करून काडपाक, आनी अशें दिसता कशें. पूण तेन्ना तुयी ताका माथानीक सपोर्ट करतालो. हांव मातांनीक सपोर्ट केला, पूण बिकॉज मातांनीक इज अ गुड मॅन, ताची आयडियोलॉजी वस्तू, पूण तो जॉयन जाला ताचे बरोबर ताका हांव सपोर्ट आमी करूंक ना. ओके. नेवर. मातांनीची आयडियोलॉजी फॉर एक्झाम्पल, तो फॉरेस्ट मिनिस्टर आसलो तेन्ना दोंगरांचेर तो झाडां लायतालो. जे झाडांक फळां जातात ते मंकीज खातात. तो अशें म्हणटालो, जर दोंगरांचेर मंकीज खातात ती झाडां लायलीं फळां जाल्यार ते गांवांत येवचे नात. सो असली आयडियोलॉजी, एनवायरमेंटल आयडियोलॉजी म्हाका ताची सारकी लायक जाताली आनी समाजा पासून झुजपी. ऑन दीस एंगल ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ मायन, बट बीजेपीचे वाटेन गेला ते नॉट दॅट. फादर, माथानी जेन्ना सोंपलो आनी तेन्ना ताजें फिनरल आशिल्लें, व्हडलो माटो घालून थंय लोक आशिल्ले आनी त्या फंक्शनाक हांवूय आशिल्लो. तेन्ना त्या हातूंत भितर आमचो सद्याचा तो ऑक्सिलरी बिशप आहा, फिलिप नेरी रॉड्रिगीस, फिलिप नेरी फेरो, तो आशिल्लो. आनी थंय तुवें भाशण केल्लें की माथानीची घरकान्नां आसा तिणें आतां बीजेपीचे फुडें व्हरचें म्हणून. सो जर तुका बीजेपी मान्य नाशिल्ली, माथानी तूं म्हणटा तसो तुवें सांगून बसून केलो त्या वडच्यान, हिका तुवें इतलो फोर्स करपा कारण कितें आशिल्लें? पळय, हांवें तिका बीजेपीन वच म्हणूंकूच ना. हांवें तिका म्हणलें मातानीचें काम जें इनकम्प्लीट उरलां तें फुलफील करूंक एक बरो मनीस जाय, आनी रायट पर्सन मातानीचें विजन कितें तेची बायल जाणां आसतली आनी दुसऱ्यांक तितलें समजुचें ना. सो दीस वॉज द रिजन. तेचें फुलफील करपाक मातानीचें काम उरलां तें, बट दॅट डजंट मीन हांवें तिका बीजेपीक जॉयन जा म्हणूंक ना, हें उतर म्हणूंकूच ना. पूण कशें जातलें तेन्ना सगळे त्याच पार्टींतल्यान तो फुडें गेल्लो. सो शी कुड हॅव इंडिपेंडन्स बसूंक जाताली.
तेन्ना And कित्याक with the- with the प्रयत्न support- कित्याक जावंक ना? with the support of तुमच्या कडल्यान कित्याक प्रयत्न जावना तसो? see decision we can only suggest something. ना, पण तुम्ही सजेस्ट केल्ल्या काय म्हणटा? नाव डोंट जॉइन बीजेपी, वी विल ट्राय टू गेट यू इलेक्टेड. ते त्यांना लक्षात येऊंक ना, ते तशें लक्षात येऊंक ना. ओके. फादर, आनी एक सगळ्या गोंयकारांच्या मनांतलो प्रश्न आसा आनी हें आसा. चर्चीन केन्नाय बीजेपीक सपोर्ट केला, स्पेशली आमचो बिशप ताणें केला काय म्हण, आनी ही वॉज हॅव्हिंग सम सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स कलिंग. See, तेन्ना in the year 7 to 12 yeah 7-12 तेन्ना काँग्रेसान जे रुलिंग करता ते इतले करप्शन केले, सो पीपल वॉन्टेड अ चेंज. आणि ते मिनाची बानगडी आनी कितें बानगडी सारखे करप्शन वाडत वयताले. आनी आमच्या चर्ची कडेन पळोवंक जावंक ना. देखून चर्च केम आउट विथ सम गायडलायन्स फॉर बिफोर इलेक्शन. बट दॅट डजंट मीन चर्चीन म्हणूंक ना बीजेपीक वोट घाल म्हूण. ओके. इनडायरेक्टली बीजेपीचो काँग्रेसीक वोट घालनाका म्हणिल्ले, डायरेक्टली म्हणूंक ना, पण गायडलायन्स करप्ट मनीस आसा हांगा, करप्ट. ओके. The word used was corrupt. ओके. So आमची चर्च न्हू पार्टी पॉलिटिक्स उमकी पार्टी ऑफिशियली कोण इंडिव्हिज्युअल कोणी करता जाय, पण ऑफिशियली चर्च नेवर स्पीक्स अबाउट पार्टी पॉलिटिक्स. सो उमकी पार्टी म्हणटा, पण करप्ट आसा तांकां मत घाली नाका. आनी तेन्ना काँग्रेसान असले जायते जाण करप्ट जाल्ले. पण आनीक जावपाक शकनाशिल्ले की काँग्रेस नाका, बरें आहा, म्हणजे काँग्रेसीचे जे कोण आसात, काँग्रेस नाका अशें न्ही, काँग्रेसीचे जे करप्ट आहा ते नाका, पूण तांकां एक पर्याय दिवपा खातीर एक प्रयत्न जावपा आशिल्लो की हे बरे आहात, म्हणजे पयलीं आमचे मतांनी पयलींचो जो आमदार नाका म्हणून मतांनीक लोकांनी हाडलो, तसो कोणी एक, आनी तेन्ना UGDPचेर हाडलो मतांनीक. तशें आनीक असो एक जावपाक जाय आशिल्लो प्रयत्न दिसना तुका काय म्हण? म्हणजे तुम्ही म्हणूंक सोदता हेय नाका, बीजेपी नाका, पार्टी सोड, काँग्रेसींतले जे कोण करप्ट आहात ते नाका, पण जे बरे कॅन्डिडेट आहात तांकांच निवडून काढत. असो प्रयत्न जावपाक जाय आशिल्लो दिसना का म्हणटा? एक्चुअली मन तशें नाशिल्लें ते, उतरांनी गोडे क्लियरली म्हणूंक ना, पण बरे मनशांक निवडून काढत. हो आवाज चर्चीन उबारला. ओके. बरे मनशांक निवडून काढत, पण खंयचे पार्टीक सपोर्ट करता तशें चर्चीन म्हणूंकूच ना. हाजो फायदो बीजेपीक जालो काय? हाचो फायदो बीजेपीक जालो, कित्याक काँग्रेसाचे न्हू, सो पीपल वॉन्टेड अ चेंज. आनी दुसरी आनी पार्टी कोण आसूंक ना, सो हाचो फायदो बीजेपीक पडलोच. पूण ताका लागून चर्चीन बीजेपीक सपोर्ट केला अशें म्हणूंक जायना. थोडे क्रिस्तांव लिडर, हांव मुद्दम म्हणटा क्रिस्तांव लिडर म्हणल्यार फकत हाका लागून कम्युनलाक हे कारण क्रिस्तांव लिडर बीजेपीक माननाशिल्ले, पूण पर्रीकाराक मानताले. सो कितें ही वॉज कसो आशिल्लो पर्रीकार? ही वॉज नॉट कम्युनल, कितें? इवन मातांनी अशें म्हणटालो म्हाका, पारेकाराक कळ्ळें तूं पर्सनली वचून उलयलो आनी तुजो प्रश्न सांगलो, तो तें काम करता आनी इमिजिएट फास्ट. पूण तूं तसो प्रश्न पब्लिकली उलयलो ताका ते राग येता. सो तो म्हणटा देखून आपूण म्हणटालो ताचे लागीं प्रायवेटली वचून उलयता आनी आपणाचेर तो कामाक करता. सो देखून ताचें आनी पारेकाराचें कनेक्शन बरें आसलें. ताचे आनी पर्रीकाराचें बरें आहा. अदर क्रिश्चन लिडर्स, क्रिश्चन लिडर्स एराचे कितें ते हांव नको, बट वेन इट कम्स टू चर्च एज पारेकर मेनी लायक्ड हिम. बट आफ्टरवर्ड्स थोड्या वर्सांनी पारेकरान पयले कालर आपले दाखोवंक ना, पण मागीर जेन्ना लोकांक पारेकाराचे कालर कळ्ळे तेन्ना लोक कुशीन चल्लो. एलिना बी भायर सरली तेन्नाच भायर सरले. अलिना कितें घडलां भितर तें हांव सगळें नको, ती खंयच्या कारणाक लागून ती भायर सरल्या तें हांव नको. सो शी विल बी एबल टू टेल. बट आमचे जे थोडे मनीस ताका सारखे मानताले पयलो, ते मागीर ताचो कालर कळ्ळे उपरांत ते ताका तशें मानना. फादर, आतां आफ्टर 2012 साकून आज मेरेन गोंयांक
सरकार आसा तो फकत बीजेपी हय. सरकार आनी तूं म्हणटा की हाजीतलो आनी करप्ट सरकार आपणे केन्ना पळोवंक ना. ना तुका दिसना की हे असले करप्ट स्टार्टिंग करपा भितर जे कोण डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली जेन्ना प्रतिकाराक सपोर्ट करता तेय थोडे कारणीभूत आसा अशें दिसना तुका? ना सी एक्यूज करूंक जायना ताका म्हणजे हाणी ताका हाडला अशें म्हणूंक जायना मोरली मोरली ना कित्याक द टार्गेट इज यू आर फायटींग दीस रॉंग आसा ते फायट करता पूण दुसऱ्याक चान्स पडटा इज कॉल्ड इन मोरालिटी प्रिंसिपल ऑफ डबल इफेक्ट. म्हजो हांव फार मारता हाका पूण तो फार मारतना आनी दुसऱ्या वरान कितें लागता दॅट इज सेकंडरी सो प्रिंसिपल ऑफ डबल इफेक्ट. सो आमचो मेन इफेक्टर करप्ट आसा त्या मनशांक उडोवपाक आमचे कॅरमाक खेळटा आसतना एक गुल घालपाक जाय जाल्यार आमी ताका कट मारून तिसरे गुल आपूण पडटा तशें जालां. सो इन मोरालिटी इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ डबल इफेक्ट. ओके सो आमचो वी डोंट इंटेंड दॅट. ओके आवर इंटेंशन वॉज दिस ओके to end the corruption, not the other thing. ओके But that effect comes, all comes. So, आमी communal forces as a church will never support. We can never support. सो परत आमी आज सद्याच्या सिच्युएशनाक येवया. तूं एक मान्य करतलो की बीजेपी सद्याक इतली स्ट्रॉंग आहा गोंयांत आनी बीजेपीक कशें कोण इलेक्शन जिखपाचें हें सारकें खबर आहा. दे विल यूज all the means to win the election. आणि दुसरे वटच्यान जे पार्टीज आहात ओपोजिशन दे आर नॉट युनायटेड आनी ह्यो सगळ्यो युनायटेड आयल्या शिवाय बीजेपीक गोंयांतल्यान हरोवप शक्य ना. अशा परिस्थितीक आनी एक पक्ष तयार जाता. पयलींच आसात तातूंत भितर आनीक फ्रॅक्शन जाता. सो हे जर बंद जातले जाल्यार कितें जावपाक जाय? जो हांवें सदांच म्हणून म्हज्या जिवितांत इन माय आय एम 71 जाली एज म्हणजे पिराय इतलो करप्ट सरकार हांवें केन्नाच पळोवंक ना. आनी कसल्योय भानगडी करून हाका विकते घे ताका विकते घे हाका सो ते दुसरे पार्टीन आसतना दे वर करप्ट एंड ऑल. सो ते हातूंत भितर येयले म्हणटच तांचे सगळे बीजेपी आतां जाल्या वॉशिंग मशीन ती म्हणटाली ममता बॅनर्जी पण हांव वॉशिंग मशीन हांव म्हणटा गार्बेज बॉक्स गार्बेजीचे नॉट इवन वॉशिंग मशीन कित्याक ते कांय ताणी तें जालां गार्बेज बॉक्स ताणी पळय करप्शन केलां आनी करतात आनी आख्खें गोंयचें पर्यावरण काबार करतात. तसलें कोणेच करूंक ना. द वर्स्ट गव्हर्मेंट एवर सीन बाय मी. सो हो सरकार वचूंकूच जाय फॉर द गुड ऑफ गोवा. ताका लागून फॉर द गुड ऑफ गोवा येवपाक जाय. पूण हे आतां दोन इफेक्शनां जाल्यार ती एकठांय येवंकूच जाय. आनी सगळीं फॅक्शनां सेक्युलर वोट्स डिवायड जाता. सेक्युलर वोट्स हॅव टू कम टुगेदर. पूण असले मनशाक ग्रिशा असले मनशाक ते कधी बसयलो जाल्यार ही युनिटी जावपाकूच ना. सो द ओनली पॉसिबिलिटी आय सी जावपाक युनिटी जाल्यार ताका काडून आमचो फादर तूं म्हणटा की हुंदराच्या रागान घराक उजो घालपाचो. तूं म्हणटा तो पॉयंट सारको आसा पूण तूं म्हाका सांग कसलो लोक घाण येता तो आनी बरो आहा तो बरोबर रावंक कशें जातलें? घाण काडूंक जाय न्हू. एकाच बास्केटीन कुसलोलो आंबो आनी बरो आंबो कसो दवरचो? काडूंकूच जाय न्हू. क्लीन जावं करूंकूच जाय न्हू. सो तुजे जर आमी आतां हे भासाभास थांबयता आसतना तुजे जर हातूंत आमी कन्क्लुजन काडलें जाल्यार तूं म्हणटा की काँग्रेसीचे भितरले जे कितें हे आसात ते साफ करात. हे फ्रॅक्शन्स आपोआप बंद जातली. आपशीच बंद जातली. इवन इफ ती पार्टी आतां करता म्हणटा ती हॅव ओनली एप्लायड नॉट एट रजिस्टर्ड 30 days ताका 30 दिसांचो प्राझ आसा. ही पार्टी थंयच तशीच उरतली विल नॉट टेक ऑफ. दोनूय पार्टी भितर एकवट जालो एकवट करपा खातीर कितें प्रयत्न बी सुरू जाल्ले आतां ते ताणी करूंक जाय न्हू. आतां ते ज्या मनशांनी ताका ते कदेर बसयला ताणी करूंक जाय न्हू. आनी कोणाच्यान करूंक जाता? सो इन
लास्ट जे आमी हे करता आसतना तुज्या कोतान चेंज गिरीश वॉट एवर कितें जें आसा दॅट वील जाग्यार फॉल इन प्लेस. फॉल इन प्लेस. सारखे सारखे Okay. बरोबर सो बरोबर. ह्या हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. एक म्हणटात ते ही चर्चा कोणाकय एक्यूज करपा खातीर म्हणजे गिरीशाक एक्यूज करपा खातीर किंवा आनी कोणा खातीर हे नाशिल्ले. आमी हे सदांच ह्या माध्यमाचो प्रयत्न एक हे आसा प्रयत्न आसता की जात ते गोंया खातीर बरें जावपाक जाय. ताका लागून एक्झॅक्टली गोंयचे बरें जो कोण करपी आहा ताका तो सत्तेचेर येवपाक जाय. सारखे. इवन फाल्यां जर ते गोंयचे बरें बीजेपीन केले जाल्यार पसून बीजेपी सत्तेर रावपाक कांयच हरकत ना. पण ती बरें केलें जाल्यार म्हणटा बरें केलें पण ती जाल्यार करना. हय. आता गेले 3 टर्म आम्ही पळयला न्हू हय. ती अदीक पास्ट जायत वयता. ना तेच म्हणटा So- आमचो सद्या ह्या माध्यमांतल्यान एक प्रयत्न आसता की गोंयचे बरें जावचें. एक्झॅक्टली सारखे बरोबर. सो ताका लागून एक जर अशी जर फ्रॅक्शन्स आसात ती जर बंद जावन जर गोंयचे बरें जाता जाल्यार तसो जरूर प्रयत्न जावचो इतलेंच म्हणटात. आनी ही आमी चर्चा थांबयत. फादर देव बरें करूं तुमकां देव बरें करूं. आनी आमचे सगळे पळोवपी आहात तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.